सर मला आपले चौथे फावट आपले कितें इंट्रोडक्शन जालें कितें पॉलिटिकल विचण सिद्दीकी पळा सिद्दीकी पळोवन ऑलरेडी ज्युडिशियल कस्टडीन आसा आनी सिद्दीकीच्या अगेन्स्ट चार्जशीटूय फायल जाली आनी इतलें आसतना वाय आय एम बींग हॅरेस्ड एंड वाय आय एम बींग कॉल्ड आय रियली डोंट अंडरस्टँड कारण आय एम ऑल्सो डिफेन्स लॉयर क्रिमिनल केसी आम्ही पळयल्या पूण फर्स्ट टायम आम्ही पळयल्या की अ विटनेस इज कॉल्ड अगेन एंड अगेन इवन आफ्टर फायलिंग ऑफ अ चार्जशीट इन अ मॅटर सो दॅट मिन्स तुमचें इन्व्हेस्टिगेशन जालें तुमी क्लोज केलें चार्जशीटूय फायल जाली तेन्ना आनी कितें इन्व्हेस्टिगेट करता म्हणजे ज्या टायमार सिद्दीकी खंय स्टेटमेंट करतलो त्या टायमार म्हाका आपोवच्या पेक्षा ज्यांच्या विरुद्ध सिद्दीकी स्टेटमेंट करता एवरी टायम तांकां म्हाका दिसता पुलिसांनी आपोवपाक जाय ते करना सो इट इज ऑब्वियस बिकॉज आय एम फ्रॉम आम आदमी पार्टी हांव ऑपोजिशनान आसा आमी सरकाराचेर टिका करता म्हणून खंय तरी हॅरेसमेंट म्हणून आतां बाबा सिद्दीकीचो वापर केलो तो अशें म्हजें ठाम मत जाला कारण एम्बेरसमेंट जाला भारतीय जनता पार्टीक आनी पुलिसांक एवरी टायम सिद्दीकी हॅज मेड अ स्टेटमेंट ही हॅज मेड एलिगेशन अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टीज लिडर्स एंड ही हॅज मेड एलिगेशन अगेन्स्ट द पुलीस आनी इतलें आसतना सिद्दीकी आज तो जेलीन सुखान आसा असो दिसता आनी हे आमकां हांगा गरजे भायर त्रास करता आय थिंक इट इज पॉलिटिकल विच हंट नथिंग सिग्निफिकंट वॉज आस्क्ड अगेन सेम थिंग रिपिटेशन पूण गाडवा फुडें वाचली गितां मागचा पाठ बरा होता अशें म्हणून एक म्हण आसा मराठी ती परिस्थिती अशी जाल्या आज अशी ती कितें आनी सांगतलो परत तेच प्रश्न तीच उत्तरां बट आय थिंक आय स्ट्रॉंगली बिलीव की सिद्दीकी हॅज टेकन अवे दॅट नीत तांची वयत खंय तरी उडून व्हेल्या अशें कशें दिसता म्हाका पूण आतां जालो तो फुडलो स्टेप फाटल्या फावट तुमी सांगलें की आपूण कोर्टान वयतले न्ही कशें आसा न्ही हांवें आजूय सांगता हांव आयच्या इन्व्हेस्टिगेशना बेसिसाचेर आय हॅव टू डिसायड वेदर टू गो टू कोर्ट ऑर नॉट इफ आय एम गोइंग टू बी कॉल्ड अगेन फॉर हॅरेसमेंट आय वील मेक अ चॉयस हांवें लिगल एडवायस डिपेंडींग ऑन माय the counsel who is representing me ताजो एडवायस घेतल्या उपरांत आय विल डिसायड वेदर आय विल गो टू हायकोर्ट टू फायल टू डायरेक्ट इन्व्हेस्टिगेशन टू बी इंडिपेंडंट टू बी कॅरीड आउट बाय इंडिपेंडंट एजन्सी आयच्या इन्व्हेस्टिगेशना अंडर म्हाका तें दिसूना इट लुक लायक अ प्युअरली पॉलिटिकल हॅरेसमेंट instructions to the police to harass me by calling me again and again nothing beyond that I don't see any reason पूण जर परत तुमकां ऑफर जावपाक जाय मागीर तुमचे पळय एज अ जबाबदार नागरीक म्हजी जबाबदारी आसा येवपाची प्रश्न हो आसा की मॅटर कसली मॅटर आसा सुलेमान सिद्दीकी पळोवन वचपाची हांवें पळयलें ताका हांवें ताका सांगलें की तूं पळोवन वच म्हणून हो प्रश्न सोडून आज तो दे आर ओनली प्रोबींग म्हजे कडेन तो व्हिडियो आयलो कसो the whole idea is to probe that video and which is not an offense suppose तो व्हिडिओ आयलोय म्हजे कडेन आनी धाडलोय म्हाका आनी कशाय माध्यमांतल्यान आयलो ऑफेन्स कसले रे ते इट इज ओनली अ पर्सन मेकिंग अ स्टेटमेंट वीच इज गॉन आउट आज त्याच सुलेमान सिद्दीकीन भारतीय जनता पार्टीचेर टिका करून आज त्याच सुलेमान सिद्दीकीन पुलिसांचेर व्हेरी स्ट्रॉंग एलिगेशन्स केले की गन पॉइंटार दुसरो व्हिडिओ काडलो म्हणून गन पॉइंटार जर तो दुसरो व्हिडिओ काडलो जाल्यार ताजी माहिती बिफोर एनी वन ऑफ यू कुड नो हाव गव्हर्मेंट न्यू दॅट देर इज अ सेकंड व्हिडिओ मेड सायमल्टेनियसली हांव जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशनाक वतालो तेन्नाच तो रिलीज कित्याक जाता आनी तो व्हिडिओ फटींग म्हणून पळयल्यारूच दिसता ताजें इन्व्हेस्टिगेशन जायना सो दॅट मिन्स खंय तरी तो व्हिडिओ कोणी तरी सरकारांतल्यानच कोणी काडूंक लायलो पुलिसान फोर्सिबली ताजे कडेन काडूंक घेतलो अशें म्हाका तरी दिसपाक लागला आनी आफ्टर दीस नेक्स्ट स्टेटमेंट वेन चार्जशीट इज फायल इफ आय एम कॉल्ड अगेन टू द पुलीस स्टेशन दॅट मिन्स दे आर ट्रायंग टू फायंड आउट की तें स्टेटमेंट सेकंड व्हिडिओचे कशें भायर सरतलें आनी कशें लिपोवपाचो प्रयत्न आमी करतलो अशें म्हाका तरी दिसता सुलेमानान एक ते म्हणिल्लें की आपण स्वता येवन तुमच्या ऑफिसा कडेन तो पेनड्रायव्ह दवरून गेल्लो म्हणून फर्स्ट व्हिडिओ जेन्ना काडिल्लो तेन्ना That I don't know. I have not heard that statement. I don't know how that pen drive came. म्हाका काय खबर ना तो पेन ड्रायव्ह कसो आनी कोणी आनी कित्याक लागून म्हजे कडेन पावलो प्रश्न हो आसा की सुलेमान पळ्या उपरांत ताणें एलिगेशन केलें एलिगेशन म्हजेर करूंक ना एलिगेशन केलें एका आमदाराचेर एलिगेशन केलें पुलीस डिपार्टमेंटाचेर तांकां कोणाकूच पुलिसांनी आपोवना मागीर सुलेमान अरेस्ट जाल्या उपरांत सुलेमान आनी एक व्हिडिओ काडलो जो व्हिडिओ व्हायरल केलो कोणी व्हायरल केलो म्हाका खबर ना पूण तो पर्टिक्युलर मिडिया हावजा कडेन आयलो तो मिडिया हावजा कडेन पयलीं पर्टिक्युलरली आयलो कोणा कडल्यान म्हजो जर व्हिडिओचो सोर्स फायंड आउट करूंक शकता पुलीस जाल्यार त्याय व्हिडिओचो सोर्स पुलिसांनी फायंड आउट करूंक जाय तो व्हिडिओ आयला म्हणून सरकाराचो आमचो मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो की आरे ताजेरूय व्हिडिओ आयला म्हणून तो पर्यंत कोणाकूच खबर नाशिल्ले व्हिडिओ आसा म्हणून सो मुखेलमंत्र्याक कशें कळ्ळें तो व्हिडिओ आयला म्हणून हो एक म्हजो प्रश्न आसा सिद्दीकीन तो व्हिडिओ पळयल्यारूच कळटा की तो चश्मा घालून तो वाचता कितें दिला तें डेटी चुकल्या सगळें चुकलां
आज सिद्दीकी स्टेटमेंट करता की आपण तो आपल्याक सेकंड व्हिडिओ गन पॉइंटार काढूंक लायलो म्हणून. आता गन पॉइंटार आसूं ना कसोय आसूं, आय एम नॉट द पार्ट ऑफ दॅट SIT, द टीम विच वेंट टू अरेस्ट हिम. सो त्या टिमीचें इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक नाका की सुलेमानाक तो व्हिडिओ काडपाक तुमी खरोच लायलो काय सुलेमानान फटी मारल्या परती की आनी एक व्हिडिओ आपण अशे तरेन काडलो. हें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करतलो जाल्यार कोणाक आपोवंक जाय, पुलिसांक आपोवंक जाय जी टीम आशिल्ली थंय. तांचें टावर लोकेशन 17 तारखेच्यान जेन्ना तो म्हणटा की आपूण आपल्याक तांणी पयलींच कस्टडीन घेतिल्लो जाल्यार तांचें टावर लोकेशन आसतलें. ते गेल्ले मरे केरला, ते गेल्ले मँगलोराक. ते जर गेल्ले जाल्यार तांचें टावर लोकेशन मेळटलें. हाडा मरे तें टावर लोकेशन, तांकां विचारा की हें सगळें फटींग म्हणून. आज तेच पुलीस जांचेर आरोप केले तेच सुलेमाना विरुद्ध आज इन्व्हेस्टिगेशन करतात, तेच पुलीस म्हज्या अगेन्स्ट आज इन्व्हेस्टिगेशन करतात. आनी आज सरप्रायझिंगली वेन देर इज आय एम नॉट एन एक्यूज, म्हाका आज 35 BNSS आज नोटीस काढल्या विच इज सेंट टू युजली एन एक्यूज्ड पर्सन अगेन्स्ट whom complaint is pending or some criminal investigation is pending. Am I being investigated for under criminal procedure code or under BNSS? ना न्ही. So that means हे सगळें जे चल्लां this is only to harass me. I am not going to be scared. आज हांव शाबू दाखयला, शाबू ब्रश आनी टूथपेस्टूय घेवन आयिल्लो की तयारी करून आतांय परत सांगला अरेस्ट करता जाल्यार एकदाचें करा, कितें तें मागीर कोर्टान पळया, कारण जस्टीस अल्टिमेटली प्रिवेल्स आनी आय हॅव फेथ इन ज्युडिशरी. आज जर हो हॅरेसमेंट असोच कंटिन्यू जालो जाल्यार नेक्स्ट टायम इफ आय गेट एनी अदर समन्स asking me to appear as like an accused person in this case, I will make a choice of going to the High Court and I'll ask that this investigation be monitored by the Honorable High Court or by a retired judge or whatever, and also to probe the second video, the source of it, the circulation of it, and how that video was made. I think it is important. कित्याक आज हांव आयज म्हाका फाल्यां तुका अशें आमी कोंकणीन म्हण आसा, फाल्यां गोंयचो खंयचोय नागरीक म्हज्या पोजिशनार आसपाक शकता. म्हजे कडेन रिसोर्सीस आसा. आय एम अ लॉयर, आय एम फ्रॉम पॉलिटिकल बॅकग्रावंड अँड आय हॅव पीपल हू हॅव स्टूड बाय मी, NGO आसूं किंवा आमचे MLA आसूं, बाय क्रूज आसूं किंवा आमचे बाकीचे लिडर्स जे हांगा प्रेजेंट आसा ते आसूं, ते म्हजे बरोबर आसता. पूण सामान्य नागरिकाक जर असो हॅरेसमेंट करचो जालो जाल्यार सामान्य नागरीक वतलो खंय? म्हणजे आज पुलिसांक खरेंच लोकांनी भिवपाची गरज आसा काय ना हें CMन सांगचें. ही पुलिसांक भिवपाची गरज आसा म्हणून सामान्य नागरिकांक अशें दिसपाक लागलां. कारण आजचो जो कंडक्ट पुलिसांचो जो आसा पळय जाल्यार आय थिंक इट इज टायम पीपल शूड गेट वरीड अबाउट वॉट इज देअर फेट इन द हँड्स ऑफ गोवा पुलीस. दिस इज एन एम्बेरसमेंट टू गोवा पुलीस. दिस इज एन एब्सोल्यूट एम्बेरसमेंट टू गोवा पुलीस. अँड टू कवर अप दॅट एम्बेरसमेंट लज आपली दाखोवपा खातीर म्हाका चादर कशें वापरता, देर इज नथींग मोर. Amitabh, you mentioned about the 20,000 square meter plot. When you are supposed to highlight this one? आमी डॉक्युमेंट मागयल्या, म्हाका दिसता ते डॉक्युमेंट येतले. RTIन मागल्या, थोडे डॉक्युमेंट आमी वेगळ्या तरेन मागल्या की जर आमकां परत हॅरेस करता जाल्यार ह्यो गजाली आमी दाखोवच्यो पडटल्यो की कशे तरेन हे लोक भ्रश्टाचारान भरभटल्या, हे लोक क्रिमिनला भितर इन्वॉल्व आसा आनी इतले आसतना आमकां कित्याक त्रास करता अजिबात. आय एम नॉट द वन हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर Siddiqui's escape or his ill deeds that he has done. Somebody from their earlier government has been part of that entire criminality. हें सगळें कशें जातलें? म्हणजे बेसिकली सिद्दीकी कोणाचो चेलो आशिल्लो आनी कोणा खातीर काम करतालो, आनी सिद्दीकी कोणा खातीर एक लँड ग्रॅबिंग करतालो किंवा लँड करतालो, हें इन्व्हेस्टिगेशन प्रॉपरली जावपाक जाय. तें सगळें सोडून आज म्हाका व्हिडिओ कसो मेळ्ळो हें इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस करता. सो हाव डू आय बिलीव or how any normal Goan should believe that police are going to not let somebody who is involved in this crime scot free, and it looks like that. So ह्यो जो आज धापपाचे प्रयत्न चालू आसा क्रायम ताजो, it is shocking for me because I feel police are motivated. This entire investigation is being motivated only to harass me. म्हणजे की परत समज पर त्या प्रकारे तुम्ही तो सेकंड व्हिडिओ इन्व्हेस्टिगेशन मागतले आतांय मागता इन्व्हेस्टिगेशन करचें म्हणून, पूण तें इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस खंयच करना. पण आय थिंक द इन्व्हेस्टिगेशन वील हॅव टू बी मॉनिटर्ड बाय इंडिपेंडंट एजन्सी. कारण आज जे इन्व्हेस्टिगेशन चल्ला दॅट इज कम्प्लिटली अंडर इन्फ्लुअन्स ऑफ पॉलिटिकल नेचर अँड द हायर ऑथॉरिटीज ऑर द पीपल फ्रॉम क्रायम ब्रांच जे इन्वॉल्व आसा ह्या क्रायमा भितर. आज क्रायम ब्रांच इज सपोज टू बी एन इंडिपेंडंट एजन्सी टू इन्व्हेस्टिगेट इन द मॅटर. आज तांचेर आरोप जाल्या, क्रायम ब्रांचाचे ऑफिसर्स तांचेर आरोप जाल्या, पर्टिक्युलरली नांवां घेवन ताणें आरोप केला. तेन्ना तांचें इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक जायना? वाय शूड पीपल हॅव फेथ इन क्रायम ब्रांच? कित्याक आसपाक जाय? आनी आय हॅव लॉस्ट माय फेथ इन पुलीस एंड क्रायम ब्रांच. सो गोंयकारांचो विश्वास असोच डगमगतलो आनी म्हज्या पोजिशनार फाल्यां कोणूय आसतलो, नॉट जस्ट मी. इट कॅन बी एनी वन ऑफ यू ऑर एनी वन ऑफ अस हियर. It can be anyone's husband, anyone's son, anyone's father.
or anyone's brother. So please understand गोंयकारांनो की हें जें चल्लां, हें जें घडटा, हें आज हांव आम आदमी पार्टीचो लिडर आसा म्हणून म्हाका जाता तें बरें म्हणून अशें करून जर तुमी जर विचार करत आसत जाल्यार म्हज्या जाग्यार तुमचो कोणूय आसपाक शकता. आज आमी परिस्थिती अशी आसा ही पळयल्या की अंजुना हांगा थंय आज लोकांची घरां खाली करतात, मागीर एक्शन जाता. म्हणजे लोक चल्ला कितें, फोर्सिबल पोजेशन इज बिकम अ नॉर्म ऑफ द डे. म्हणजे पोलिसीन नाच. सो गोवन्स आर बींग आउटस्टेड फ्रॉम देअर ओन हाऊजीस इन गोवा. आणि एकदा एक दीस असो येतलो की गोंयकार उरचो ना, आमकां खंय तरी खानापूर वचून रावचें पडटलें. बिकॉज गोवा इज टर्निंग इन टू मिर्जापूर. गोवा इज एब्सोल्युटली टर्न इन टू मिर्जापूर. बेळगांव काय लागीं बेळगांवाकूय मारता आमकां, अशी परिस्थिती आसा. सो अशें आसा की आमकां खंय तरी जागे घेवन खंय तरी बांद्या खंय जागे मेळटले गोंयकारांनी घेवचे. कारण गोंय आज विकपाक काडलां. गोंयच्या जाग्यांनी आज भायले येत आसा ते मागीर दिल्लीकार आसूं, हैदराबादकार आसूं, बेंगलोरकार खंय आसूं, कितें आसूं. आमी तेचा परत असेंब्ली दिसाय पळयल्यो DL आनी CH आनी TS गाडयो चड आशिल्ल्यो गोंयकारांच्या गाडयो पेक्षा इन सेक्रेटरीएट. सो इन दीस कायंड ऑफ अ सिच्युएशन हाव मच डज अ गोवन फील सेफ इन गोवा? आय थिंक इट्स टायम फॉर एवरी गोवन टू थिंक अबाउट दिस. MLA, what do you like? पोते आपयता आनी ताका हॅरेसमेंट करता. ते अमितान सांगलें तें इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय थिंगा, तें इन्वेस्टिगेशन जायना. लास्ट टायमूय आमी तेन्ना हिंगाच सांगलोलें तो सेकेंड व्हिडिओ रिलीज जालो तो फेक व्हिडिओ ओके पक्षान केला म्हणून, आनी तशें जालें तें तो प्रूव केलो तो. सो आतां अमितान सांगलां ते भाशेन ताका हॅरेसमेंट करपाचें बंद करपाक जाय. ती केस इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय ते सायडीन इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. सो आमचोय डिमांड आहा इन्वेस्टिगेशन सारकें जावचें म्हणून. तें कोण इनवॉल्ड आहा तेमकां हाडून इन्वेस्टिगेशन करता. एज अ पार्टी म्हणून तुम्ही कितें एक्शन एज अ पार्टी म्हणून तुम्ही नो एज अ पार्टी आमी अमिताभ बराबर सदांच पार्टी हाडले. आतां मुखारय आसतले ताका सपोर्ट करपाक. सो आमी कितें स्टेप घेता आमी ताका फूल सपोर्ट करता. थँक्यू.